नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 15चे उपाख्यान म्हणल्यार 15th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आमी फॉरेस्ट गार्ड मनोहराले काणयेचे पार्ट 2 ह्या भाग 2 पळोवचार आसाची. आमगे फुडल्या उपाख्यानांत आमी कसं पळयलें म्हळ्यार मनोहर म्हणून एकलो फॉरेस्ट गार्ड कामार आसतना ड्युटीर आसतना ताका स्मगलर जाले, गंधाचे स्मगलर जाले, बुलेट शॉट लागून ताका आस्पत्रेक घालून तागेले जीव वांचोचेच एक व्हड काम जावन तागेले अम्मान डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभागाला येवन तांगेले कश्ट निवेदन करून अरण्य इलाख्याचे कसलेही सहाय मेळनातील तेन्ना मानव अधिकार रक्षणा प्रतिष्ठानांनी कसं नमनेचे एक जनाभिप्राय मुखार हाडले म्हूण सांगून पळयले. आजी आमी ताजे नंतर कसं जाल्लें म्हूण पळया. ह्या विशयार आमकां मुखार चलल काणी सांगूक आमगेले मध्य आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आतां तुमी आमगेले फुडल्या उपाख्यानान सांगले मनोहर म्हणून फॉरेस्ट गार्डार विशयी ताका अम्मान तुमगेला येतना तुम्ही एक जनजागृती हाडोवच्याक आनी जनाल एक अभिप्राय घेवच्याक तुम्ही एक आर्टिकल बरयलें म्हणून म्हणलें. हक्क जनाल प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली? हे प्रतिक्रिये म्हाका नमूच की जायना तितलें व्हड जालें. कित्याक म्हळ्यार असा करतना सुरवेक जावन कसं म्हणून सांग म्हळ्यार हाण कसलें चूक कर न्ही म्हूण सांगून आमकां मनोवर केल्यार मात्र जाता. आतां हांवूय कसं की तांती इनवॉल्व जावन तांगे कसं की लढाय जावन कसं की जाल्लें म्हूण जाल्यार पळय आमी वील बी आमी हेल्पलेस जाता. कसं जाल्यार ताका रक्षण दिवपा जाल्यार सुरवेक काम ताणें चूक करूं अशें पुरो रक्षण दिवपा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान दिवपा आशिल्लें तें दिली तें तांगेलें तागेली चूक जाल्या. ओके आतां आमी कसं केलें म्हणून जाल्यार सुरव्याक वांचून घेवन हागेल मुलक मागीर फायट करचें जाता म्हणलें कल्पनेन केलें. कडेन बार हें ऑपरेशन जालें. प्रती एक ऑपरेशन जाता तरी आमगे एक पास एक्सरे पळोवचे अशी 32 बुलेट पेलट्स आशिल्ले. ते फर्स्ट ऑपरेशन जाता तरी सपून गेलें जावन घेवन कडेन लास्टाक 3 आशिल्ले ते 3 काडून मागीर आनी लेड पॉयजनिंगान बरें ना म्हूण कळ्ळें. त्या कोरका जाल्यार आमकां जावका जालें 4.8 lakhs रुपीज त्या कालार आमी जनालांक कशी रिक्वेस्ट केली पळय ताका लोन जावन घेवन दियाची म्हूण सांगिल्लें. तें मस्त जनां अपील जालें. कित्याक म्हळ्यार ताचो दान दिया म्हूण सांगल्यार इट इज एगेन्स्ट आवर प्रिंसिपल. कोणेंय दान दिवचें ना जाल्यार आमी तें कसलें लोन दिया म्हळ्यार हें लोन ताण वांटली म्हूण जाल्यार आमी फायट करचें जाता. ताण मेल्लें म्हूण जाल्यार ते फायट करचें तांणी कसो सांगलां की तें आमकां नमूक जाता. कित्याक म्हळ्यार रील पळयलो अनुभव केलो ताण मात्र जनाक भारी उमेद येवन ताका वाटलें. कितली म्हूण सांगल्यार कांय उणें म्हळ्यार एक 600 to 700 जनांक कॉन्ट्रिब्यूट केला. सान अमावंट जो व्हड अमावंट जो कॉन्ट्रिब्यूट केला. एक व्हेरी इंट्रस्टींग हें कसं म्हळ्यार कटील देवस्थानान तो पूज करता बटमाम आसलो तागेले एक हें हांव देवाल्या प्रार्थना करून घेवन हें पेटयलां तें तागेले दवरता म्हळ्यार जनाले हांव सांगचें तांगेलें एक एक न्याय दिवका म्हूण ताका एक चांग जावका म्हणचे काशे कळकळी तशी बरयलें. बेगीन ताजे चड दिवचें कसलें ना प्रसाद तुमकां पेटयला अशें असेल पुरा. आनी कितलीं जाणां सांगलें आमकां आमी कसलें वॉलंटरिली पुरशें जातवें म्हूण सांगून घेवन ताका एक 25 जनांनी येवन ब्लड दिल्लें म्हूण आयकलां हांव. आयकून घेवन ताजे नंतर तें हागेलें मनोहर रक्षणा समिती म्हूण केलें. ते समितीन तांणी समेत आयलीशी आनी पण तांणी पुरो ऑर्डिनरी जन तांणी पुरो कोणे ऑफिसर्स आनी तांणी कसलें ना बरी ऑर्डिनरी जन तांणी घेवन आनी तुमी कसलें करता म्हूण आमी तागेले पळयता ते म्हूण सांगून ताका समज चंद करून घेवन घरकड ट्रान्सफर केलो. घरकड ट्रान्सफर करून घेवन प्रती दिवस म्हळ्यार म्हणकेची जन आनी घेवन तागे कितें म्हळ्यार तांगे कश कसो म्हणटा तो मचान जमलो
ताणमेल्यार केस केल्या वचून न्हू ताका घराचे आमी पळयल्ले ते जावन न्हू तांकां तें जालें. मागीर आमकां ताचे डिटेल्स जावंक आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार इन्वेस्टिगेट करतना आमी समज करता ते दोळ भितर आमकां तागेलें डिसमीस जालें ऑर्डर येयलें. तांणी इतली काळ सोदून घेवन हें तें सोदून घेवन ताका डिसमीसाक पुरो केला म्हणून तांणी पेपरार हें प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें. प्रेस कॉन्फरन्स आपोवन न्हू तांणी सांगिल्लें सांगूं तुमकां आमी ताका हेल्प करता आशिल्लीची ताका सार्वजनिकांक लूट करून घेवन करचें कसलें नाशिल्लें आमी हेल्प करता आशिल्लीची जाल्यार ताणें सुसायड करून ट्राय केलें. कशें की ताका डिप्रेशन की कशें की आशिल्लें सुसायड करून ट्राय केलें. तें सुसायड करून ट्राय केलें फुडले ताका तें पेट्ट जालें. तसो जाल्यार तो आमकां करच्याक कसानेचें प्रोविजन ना म्हूण सांगलें. म्हणल्यार तांगेले प्रकार ताणेच गुंड मारून सुसायड करून पडयलें, आत्महत्या करून पडयलें. फुडलें हांव ताका रिजॉयन जावन आनीक प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें. आमी पुरा लेखतात कशें म्हळ्यार IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स भयंकर ब्रेन आशिल्ले आनी तांणी खंयच्या काळांनी जाल्यार म्हळ्यार तांणी हें जावन स्मार्ट रिप्रेझेंट करता आशिल्ले जाल्यार बारी निराश जाता आसा कोणेय जावं DFO कोण तें हें केलां पळय तागेले एक रिक्वेस्ट आसा म्हगे लागीं आमी एकादें प्रेस कॉन्फरन्स हांव आनी तुमी वोटू करुया तांतू तुका त्या पॅलेट गन हांव दिता. त्या पॅलेट गन्नान म्हळ्यार कोणेय जावं सुसायड करूं जाल्यार कशें करता मात्याक मारता हांगा बाक्सी दोन मातशें साथ दिसवे तेचें वेग डेमॉन्स्ट्रेशन कोण दाखया वेगवेगळें ना. म्हळ्यार एज पर द डॉक्टर्स रिपोर्ट ते सादारण एक 6 ते 7 फीट नंतर दूर जावून मारला. ते स्टंट जालेले पॅटर्न पळयल्यार म्हूण तांगेलो रिपोर्ट आयला. 7 फीट दूर जावून न्हू एक गंड दवरून न्हू सुसायड करून कशी म्हणून डेमॉन्स्ट्रेशन केल्यार आमी हांग आपयतात न्ही जाल्यार यू आर आन्सरेबल टू द पीपल. हांव लेखचें तांकां मात्ता यें न्ही म्हणून कोणाची फाटी कशी म्हाक्षी म्हणारी बसचे कडेन तांणी गुंड मारतावे म्हणून सुसायड करूंक जाल्यार तांकां म्हळ्यार तो ती एक दिवंक अभ्यास जाला कोणेय निमगी ना एक प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें की जालें क्वेश्चन करनाचें कोण क्वेश्चन करचें आतां असल मस्त प्रेस येता कोणें क्वेश्चन करचें पळयलां की तुमी नो शी त्या ताका अभ्यास जावंक गेला आनी क्वेश्चन करता असो कोता आमकां. सो हांव ताका व्हडलें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक कार्टून चित्र तें परत करून घेवन तांकां सांगलें तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखोवका तुमी सांगिल्ले दिवस आनी तुमी आमी मंगळुरान जावं टर्नोवलान जावं ओके एक डेमॉन्स्ट्रेशन करुया ते सुसायड करची कशी म्हूण सांगूं सांगता त्यार बी तें सांगून ते कंडा पडे तांगेलें तें हांसवेश जालो. हांसवेश जावन जेनान पुरा वपास बरयलें ते वपास आनी पब्लीश जालें असल आनी फॉरेस्ट राखतले बी आनी मस्त कमेंट येलें तांकां मस्त शेम जालें नंतर तांणी वपास कॉन्फरन्स पळोवन तेची चूक जाली ते तशें जालें न्ही एक्चुअल जाल्यार कशें म्हूण सांगून आमी आज सांगता ती म्हूण सांगून तांगेलें आनीक एक्सप्लेनेशन त्या एक्सप्लेनेशन कशें म्हळ्यार हो अपॉयंट जावन घेवन 2 ते 3 म्हयने जाला 3 म्हयने भितर हांवें स्मगलर्सा वोट जॉयन जावन घेवन तांगेले हें करून घेवन वेव्हार करून घेवन तांतूं इनवॉल्व जालोलो स्मगलिंगान तो इनवॉल्व जालोलो तांगेले मदीं कशें की डिस्प्यूट जालें ते डिस्प्यूट जावन घेवन मागीर तांणी जावंक ताना हांण कशें की जावन तांणी मातशें मारलें म्हूण सांगून तांणी हें केलें मात्र न्ही तांणी तयारी केलें ताका डिसमीस केलें कशें म्हूण करच्याक कशें म्हळ्यार ताका एक सान एक घर दिलें तें राबच्याक तें घर हांव आमी तें चमकयलें पळय तेगेलें घर तें घर आतां ताणें राबचें कळ्ळें ते भितर एक जिंकेची चर्म मागीर एक सान बंदूक मागीर हें तें पुरो कोरून घेवन मजर पुरो कोरून घेवन ताणें प्रिपेर केलां हाका डिसमीस करता म्हूण सांगून गेलो. ते नेक्स्ट ते मजरूच कॉपी घेतली आमी पळय तुमी कसलो मजूर घेतला म्हूण सांगलो घे मुंड्रो टरण दिली हें पुरो मेळ्ळें जोड नळिके बंदूक म्हळ्यार तें कशें म्हणटा इलिगल तें हांगेलें न्ही डिपार्टमेंटांत तें एक गस्त पुस्तकां मेळ्ळें ताजे नंतर अरण्य रक्षक ते वसती
ते हे पुरा आसता तो आणि बिद्दा व्यासतिग्रह ते पुरा थंय तागेलें हें पुरा आमी इन्वेस्टिगेशन करतना मेळ्ळें हें तो आमी मर्जर केला हें बरोबर मर्जर म्हळ्यार ताका डिसमीस करचें कारण तें दाखोवचें आसलें तांणी ते अशें म्हूण सांगून ताणें प्रक्रियेट केलां हें पुरा पळयलें आमी पळोवन हें सांगलें ओके जावं ताणें आतां चूक केली म्हणलें की तो ऑफिसीक पार्टी जॉयन जालें ते पुरा वय ओके ಒಟ್ಟು ಸ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 4 बी गेले 2 गेले आता केला म्हणले की एकलो मर्डरर असो ताका पुलिसांचे तो धांवन वतना ताका शूट केलें ताका गाय जालो ताका तेन्ना ताका ट्रीटमेंट करची सुरू की हें आन्सर करा फर्स्ट मानवीय रितीन ताका ट्रीटमेंट दिवपा आतां हाका कशें प्रॉब्लेम जाला कोणके गुण मारला कोणें तुमी न्ही कोणें गुण मारला ते ट्रीटमेंट जालें तुमी खंयचे हॉस्पिटलांत ताण आशिल्लें तेन्ना ताका सोड घेवन गेलें कशें आमी डॉक्टर्सा लागीं आमी रिपोर्ट घेतले इन रायटींग आरी ताणें हांगा सोड घेवन चपयली म्हणून हें तुमगेले डिसमीस ऑर्डर जावं तुमगेले रिपोर्ट आसुंये ते रिपोर्ट आमी कलेक्ट केला त्या निमित्त ते पब्लीश केला हांवें न्ही त्या वेळी ते हांव लेखचें तुमकां त्या टायमार ते रिपोर्ट डॉक्टराले सुकून घेव का म्हणून एक मात येवचेच पडे ते बारी न्ही बारी आपण प्रूव करता जाल्यार कशें म्हळ्यार तांणी हाका मुर्चा सोडला म्हणून आतां आनी कोणी जाल्यार ट्रिटमेंटा दूड दिता आशिल्लो डिपार्टमेंटा सुकून म्हूण म्हणचे तुमी न्ही डिफरंट ते केलें जाल्यार एटलिस्ट तांगेले क्षम आशिल्ली ह्या क्षम नांका ताणें सोड घेवन गेलें न्हय आनी हिंग 36,000 रुपीज अडव देवले तेवूय पेपर घेतले ते पुरा पेपर घेवन हांवें न्यूज पेपरार हे गेल्लें आनी मडकेरीन प्रेस कॉन्फरन्स केलें आनी तांकां सांगलें हांगा मडकेरी आशिल्लें हें रान तुमगेलें हे देशाचें हें तुमगेलें पळय तुमगेलें रक्षण करतल्याक एकल्याक गुंड पडला तुमगेलें कोणूय एडवोकेट पब्लीक इंट्रस्ट कोणूय आसवूं जाल्यार तुमी मुखार येवन हे केस घेवका न्ही जाल्यार हांव उडपा लागून हे केस घेता कोणूय आसवे सांगून 4 जण विदीन 24 hours 4 जणांनी म्हाका कॉन्टेक्ट केलें आमी ते केस घेता ती तुमी येवका म्हूण ना ते पुरे केस आमकां हँड ओवर करता म्हूण सांगलें ते प्रकारून 4 जणे उडपा येवन हे गेलो ताका पळोवन तागेलें ते पुरो आमी कशें क्रिएट केलें तें पुरो घेवन गेलो सर आमी करून दिता ती म्हूण सांगून ते दोळ भितरी हाका आमचे लेटर येयलें आनी मुखार प्रेस कॉन्फरन्स एक क्वेश्चन आसा आमी पुरो एक्सप्लेनेशन दिता ती एक्सप्लेनेशन घालका म्हूण सांगून तांगेले एक लेटर येयलें कर्नाटक इलाकेचे ते तुमगेले पत्रिकेन घालका आमी ताका पुरो कशें म्हूण सांगून पळयता हांव म्हणलें तें ना तुमी डिसमीस केला की आमी कशें म्हूण सांगून पळोवचें तें म्हूण सांगून ते जोड भितर हो कंप्लीट रिकवर जालो हो रिकवर जालो आनी कोर्टांत फायट करचो रेडी जालो त्या रेडी जालेले आमी पेपरार घालें आनी सांगलें ही हो मरना हे फोटोन दिसता तागेले आंब मागशी ती भयण येन एकली आनी एकलो भाव आनी तो मरना म्हूण सांगून गॅरंटी दिलें आनी जनाक कितले खूश जाले म्हूण सांगल्यार म्हळ्यार एटलिस्ट ताका एक पट वाचयलें एक जनाक एक लायफ दिवची म्हूण सांगल्यार एक व्हड विशय न्हय ताचे खातीर आमकां कितले कंग्रेच्युलेशन्स आनी कितलें हें अभिनंदन म्हळ्यार ताका वाचयले खातीर कांय विंगड कशें ना सो आनी आमी फायटा खातीर कसलें कॉन्ट्रिब्युशन करता जाल्यार सांग अशें पुरा केल्लें कोर कितली 1.5 वर्स चल्ली पळया 1.5 वर्स हें केस मडकेरी कोर्टांत चडलें सेशन कोर्टांत आनी जज जानर्जी तांकां निमगिले तुमगेलें कॉक एंड बुल स्टोरी पुरा नाका तुमी ट्रीटमेंट दिलें ना कसल्याक तुमी ताका तें सोड येयली कसल्याक आनी तागेले ट्रीटमेंटाक फर्दर ट्रीटमेंटाक जावका म्हूण सगळें हांव येयली तेन्ना तिक तुमी कसले रेस्पॉन्ड करना ती कसल्याक ताजेर तुमी ताका मोर्चाकय सोडलें म्हूण गेले म्हूण सांगून हें पळय जज्जान निमगेलें तेन्ना तांगेलें कळलें की आन्सर नाशिल्लें 2 की 3 ऑफिसर्स येयले कसलें ना कडेन तें ऑर्डर पास जालें ऑर्डर पास जावन न्हू Guard Manohar is acquitted आनी मात्र तें सांगलें ताणें तागेले वयरी वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
ताजे वयर तागेर वयर हें गेलां एक्ट पुरो घालून ताका केस केलां. मागीर तागेले बेल घेवन आमी ताका एक्शन कोरपा जालें जालें तें पुरो जावन तें ऑर्डर येयलें. तेज नंतर फायनल ऑर्डर येयलें. फायनल ऑर्डर येयलें कसो म्हळ्यार ताका आनी हें कितें जालें तागेलें डिसमीस केलें कॅन्सल जालें. कामा वापस सुरू येता. रिइन्स्टेट कोरका. रिइन्स्टेट कोर न्ही मात्र न्ही तागेले कसन मेडिकल एक्सपेन्सीस पळय ते पुरे मेडिकल एक्सपेन्सीस ताका दिवका आवडटा. 4.5 लाख 5 लाख रुपये ते सँक्शन जाल्ले. ताजे नंतर इमिडिएटली तांगेले कागद येयले. आतां तांणी पोलायटली कशी बरोवपाकी तशी बरोवन सुरू केलें. म्हळ्यार नॉर्मल जनान कशें बरोवचें पळय ते ब्युरोक्रेसीचे अहंकार तांकां कशें ना. तांणी तो प्रोबेशनरी आशिल्ली मी तांकां ताका मस्त कसं करूं जाय न्ही. तांकां कशें एक्सप्लेन करता कळना न्ही. ते कोर ते तागेलें ताका वापस घेतले. आतां ते एक पटी ताका ते मेळ्ळें मागीर आसा पळय ताका तागेली एक पांय साल आशिल्लो. त्या एक्सिडेंटा निमित्त म्हणजे शूटिंग एक ते ताका कशी कोरता म्हणून तांगेलें फॉरेस्टर जायना हें जायना तें कसं कोरता म्हणून ताका चंपूक मस्त त्रास जाता. जायच ना. त्या निमित्त ताका इमिडिएटली तेच फॉरेस्ट ऑफिसर जाले. खंय ताका हें जालें डिसमीस जालें पळय थंय ताका एटेंडर जावन घेतले. एटेंडर जावन आमी तेवूय पेपरार घालें. ताका एटेंडर जावन ताका अपॉयंट केला म्हूण सांगून आनी ताका पळोवचे खातीर कितली तेजे म्हळ्यार कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें. नॅक्स्ट पळय ते दिशीर एटेंडर ते घेवन जर्नल पुरावर हें तागेलें लास्ट कसं कसं जालें म्हण तांकां पुरो वापस आर्टिकल बरोवपा मागीर तुमकां काही प्रश्न करचे आसतले. आतां कशें जालें तो तागेले पांय कशें जाले तशी म्हण वापस ताका अरण्य इलाके वचून जेत्तरी वापस कामां सेरोवन जेत्तरी जनाले म्हळ्यार अधिकारींगेन ताका कशी स्विकार केल्ले प्रमाण मनी तागेलें आतां कंप्लीट हिस्ट्री आमकां वापस तुमकां दिवका. तो आतां कशें आसा तो सेफ आसा की ना की म्हणून हांव प्रत्येक आर्टिकल बरोवपा जालें. ते आर्टिकल त्या भारी पॉप्युलरायज जालें. सत्यमेव जयते म्हणून आतां आर्टिकल बरयलें हांवें. तो कंप्लिटली ताका कसनय तोंदर ना तुमी कसनय करचे ना. त्या निमित्त हें आर्टिकल कितलें म्हणून जाल्यार उलेव आनी पुरा खंय पुरो एवरी सोल्ड आउट जस्ट टू से. ಕೆಲವು ಜನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ म्हळ्यार त्या पेपर मात्र त्या पेज मात्र ಜೆರಾಕ್ಸ್ काढून गरकडवला वंजूका म्हूण जाले नंतर लास्टाक आमगेर आयलो 4.5 लाख रुपये. मनोहर 4.5 लाख रुपये चेक येयला सर. ते सुरवेक तुमगेले कितें दिवंक येयलें करूं म्हणून आयला म्हणून म्हणलो हांवें तुमकां केला. हांव म्हणलें कसन करता हें चेक म्हणलें. न्ही सर हें कसन आसलें रे तुमी म्हाका कसन करता म्हणून म्हाका आदेश दिवका म्हाका कसं मना वचना कसन करता हें म्हणून. हांव तेन्ना एक लिस्ट काडलें भायर. पण हे इतले जन ಒಟ್ಟು 600 जनान मिनिमम 300 or 500 रुपीज दिलेले आसचे. 10,000 रुपये दिल्ले आसत आनी पुरो जनान तुका जीवन दिलेलें दुडू दिवन आनी ते लोन म्हणून हांव सांगलां. कित्याक म्हळ्यार आमी भिकारी तयार करची न्हय आमकां रेस्पेक्टफूल सिटीजन आमकां तयार करता आसाची. त्या निमित्त हें कशें करता तूं सांगता म्हणून जाय सर म्हणून ताणें प्रती एकल्या नांवारी त्या एमावंटाक डीडी काळगेन ताण पडलें पळय. प्रती एकल्या नांवान ते डिमांड ड्राफ्ट मणिपालान तूं ताणें काडलें पुरा डिमांड ड्राफ्ट काडून घेवन तांकां पेटोवन घेवन तांकां सांगलें. ताचे केसन कसं म्हळ्यार तांकां अर्धा जनान तेंचे डिमांड ड्राफ्ट ताका वापस मेळटले. कित्याक म्हळ्यार तूं इतली सिन्सियरिटी दाखयले खातीर ते तुगेले वांडिगे खातीर आमगेलें गिफ्ट. आनी हें हांव कसलें हें सांगता म्हूण सांगलें न्ही आमगेल्या ऑर्गनायजेशनान तूं केन्नाय जनाक भीक मागता शिकय न्ही. स्वाभिमानी जावन आसता हें फ्री दिवचें तसो पुरा ना. कित्याक म्हळ्यार प्रती एकल्या तूं कश्टार आशिल्ली तेन्ना तुका जनान हेल्प केला तें विसरूं ना.
त्या निमित्त तुक ताचे परिहार मेळ्ळे कुडले ते तुक वापस दिवचे तुगेलें काम वय ते अर्ध जनांना ते कितली एप्रिशिएट केलें म्हूण सांगलें न्ही छे तूं ते पेटयलें न्हय कितलें म्हळ्यार तितलें उडो घासनावर प्रती एकले पेटोवचे म्हणा व्हड विशय न्ही, कारण ताजे कितें तागेले अकाउंटाक घालून तो पयस वयत आशिल्ले वय तेन्ना म्हळ्यार तागेलें ते रक्षणा समिती आसलें तांणी परत तांगे हांव म्हणलें तांगेलें इंट्रस्ट पुरो जनाल काम दवरी कोणाक तें दूद कंट्रिब्युशन आयलां म्हळ्यार तांगेलें इंट्रस्ट सदां न्ही 90-95% पुराना इंट्रस्ट मेळ्ळो आमकां ते पूरा मेप्रिसर्व करून दवरलें ता कंप्लीट हुशार जावन घेवन ते मेळते त्या दिल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे टॉप ऑफिशियल्स आमगेले आयिल्लीं असल परत चलता आसल्यार आमकां कळना तुमगेलें तसं ऑर्गनायझेशन आमगेले फीडबॅक दिल्यार मात्र आमी कळटा म्हूण सांगलें ताजे नंतर एवरी नाव एंड देन तांणी आमगेले फीडबॅक निमित्त आशिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कसले कंप्लेंट आयला इम्प्रुवमेंट जावंक कंप्लेन म्हूण मातशी इम्प्रुवमेंट जावंक जाल्यार तुमी सांगता आमगेले निमित्त मस्त चूक जावचे काय पुरो कित्याक म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द पीपल त्या टायम म्हणजे वी लूक एवरी वन एज एन एक्युज्ड बिकॉज स्मगलिंग करून रान कातरता आसतना हांव तांगे वयर कमेंट करतना जाल्यार आमी तेंच आमकां एक हें आसता त्या निमित्त आमी कसले चूक करच्या साथ दिसा त्या निमित्त तुमी ते फीडबॅक दिता आसका तुमगेले रिडर्सान फीडबॅक दिता आसका सांगू न्हू ते आळवा म्हणून एक आशिल्लो तारनाथ आळवा म्हणून सबसिक्वेंटली प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तागेले आमगेले उडपा आमगेले ऑर्गनायझेशना येवन तागेले एक स्पेशल रिक्वेस्ट अँड दीस रिलेशन वी हॅव टू कंटिन्यू फॉर एवर म्हणून त्या निमित्त सुकांती जाले शिवाय आमी तांगेले लढाय मारून तांगेले वयरीशी पळयली तांकां जालें आमी कसन म्हूण सांगून तितलें नेवका जालें हे डेमोक्रेसीन तूं म्हळ्यार पॉवर करप्ट्स एब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स एब्सोल्युटली त्या निमित्त कर दावे म्हूण जाल्यार जनांनी अलर्ट जावका अधिकारी ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕಾನೂನು अधिकाऱ्यांनी कसं सांगलें की तेच कानून म्हणून जावचें ना तांचे केल्लेलेच संबंध तेवूय न्हय तुमी फीडबॅक दिता असं म्हणून जाल्यार हें केलेलें आमी दीत लायकी ते हें केलें तुमकां कळना इश्यू सर तेवूय सर हें केलेलें हें जनाक हें हेल्प केलेलें नवे तुमी इतलो रूख वयलाची तें म्हूण सांगून ताजे नंतर उडपान तूं 26,000 रूख वोवच्याक म्हळ्यार ते वोवच्याक हेची तारनाथ आळवान DFO पळय सांगून न्हू आमगेले ऑर्गनायझेशनाक हें करता आजी ते तो रूख वयलो सर एक ब्रह्मोत्सव आमगेले तुमी पुरो पार्टिसिपेट करता प्लीज तुमी जनाले सांगून एक पार्टिसिपेट कर तशें करा म्हूण सांगून आमगेले म्युच्युअल हें कशें म्हणटा ती रिलेशनशीप आसा पळय ते मस्त इनक्रीज जाले एंड दॅट्स व्हेरी नेसेसरी ब्युरोक्रेट्स म्हणून जाल्यार आमगेले न्हय भारतीय न्हय आमगेले देशांत न्हय तांगेले लढाय मारची मात्र न्ही तांणी चूक केलेली तेन्ना आमी सोडाची चांगलं केल्यार सांगका चूक केल्यार सांगका सांगून ये न्हू तांकां शाबास दिवका कमॉन तुमी केलेलें आमी एप्रूव करताची हे 10 days हे ऑर्गनायझेशन हे इन्सिडेंटान तातूंत स्टार्ट जालें प्रती एक केसान मागीर जाले कुडले ते केस सॉल्व जाले कुडले आमी तांकां कंग्रॅच्युलेशन्स केले सर तुमगे सहकारा निमित्त एक केस जाल्ले एक केस सुकांती जाल्ले म्हूण सांगून प्रती एक केसान तो प्रती एक डिपार्टमेंटाक आमी केले त्या निमित्त म्हाका खंयच्याय डिपार्टमेंटान बी गेले तर राबानी तिचे आन्सर म्हळ्यार चांग काम केल्यार एप्रिशिएट करका म्हणून जाल्यार ह्यान तूं ह्या मनोहर केसान तूं म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार मनोहराला आदर्श आमी ओपून घेवका म्हूण इत्या म्हळ्यार एक बडतनांत आशिल्ल्या मनशान ते एक 4.5 लाख तसले एक व्हड अमावंट ताका पडेल कुडले ताण तागेले स्वाभिमान दवर न्हू सगळ्याक वांटून दिव न्हू आनी हांव आनी कामाक वचना म्हूण घरकड बसनाशी ताणें कामाक वच्चेक म्हणजे मुखार सुद्दां एक धैर्य केलें पडे तें एक मस्त एप्रिशिएबल म्हणून हांव न्ही तें कशें जालें म्हळ्यार जर ताका पळोवचें येवचें हें तें करचें म्हळ्यार तागेले पर्सनॅलिटी इलिवेट जालें तसलें तागेलें मन आसल्यार येस पळय ताका आनी करचें जायना आतां मस्त जनान तूं एक कशें की एफर्ट करतना तूं काम करतना न्हू चे तूं कर बारीक कुशल म्हणून तुका थंय तुका म्हाका शिवचें कश्ट जाता एक तुगेलें एक पोजिशन पोस्ट येता तुका पोजिशन एलिवेट जाता तें एलिवेट जाता न्हय अशी त्या प्रत्येक केसान तें जाल्यार मात समजता न्ही तांणी तेंय आसता ती कशें की वायट काम करचें पण हांव तो खंयची स्मगलर इनवॉल्व जाला की ना म्हाका कसं नाही गोत ना दॅट वॉज नॉट द इश्यू मुखेल इश्यू कसं म्हणून इनवॉल्व जालें जाल्यार ताका तुमी रक्षण करता आशिल्लें म्हणून
तेन्ना स्लोली हागे पोजिशन एलिवेट जाता 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 जाताची ही बिकेम ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉरेस्ट ऑफिसर मे बी आय थिंक फॉरेस्ट ऑफिशियल कामारी फॉरेस्टर जालो म्हूण दिसता म्हाका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कसं जाता त्या वयर वता वता तशी बट तो आतां रिटायर जालो उसका तो हे म्हळ्यार 25 years जालो तशें आमी न्हू म्हळ्यार ताका चमकूच मस्त जाय नाशिल्लें ते शू घालता चमकत तशें बट ही वॉज एन एसेट टू द फॉरेस्टर म्हूण सांगितलें ताका सिरियस म्हणलें म्हाका येस असल एक काणी आयकतना एक भारी एक मनाक संतोष जाता एक खूश जाता म्हळ्यार तसल एक सान प्राय चेल्ल्याकय तुमी न्याय दिल्ले कसले एक भेदभाव नातिले तुमी पळोवन घेताची केन्ना खंय न्याय जायगी थंय तुमी आसाची म्हणून तुमी दाखोवन दिले तशीच कोणेय तांगेले तांकां बल ना तांकां स्वाभिमान ना नातल्यार आत्मविश्वास ना म्हूण सांगून भिवच्या ना धैर्यार मुखार येयल्यार सगळ्याक न्याय मेळटा म्हूण तुमी सांगले इतलें सांगिल्लें डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग तुमकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर नमस्कार तशीच आमगेले सर्व विक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता